Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to postpone the reply of the Star LAQ number 3 on Friday. Yeah, 3. 3 A, B, C, तीनवी. हय. जर फ्रायडे येतले न्ही त्या फ्रायडे आनी कितें जावपाचें बी आहा कित्याक सगळे फ्रायडेकूच वता अशें या सेशनाक परवा येतलो प्रश्न ना तुमकां. ना हांव जाणा आय नो द रूल 49(2) allows to postpone and it becomes next day first question जाला कितें why I am particularly asking is फ्रायडे म्हजो क्वेश्चन 2 नंबराचेर आहा ऑलरेडी काल युरीचो क्वेश्चन फ्रायडे गेला आज आनी एक गेला म्हणजे आमी दोनाचे 4 नंबर जालो तो गेलो म्हजो चिंता करू नका माननीय सदस्य. एक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना या सभागृहाच्या माननीय सभासदाक जरी तर आमी ह्या लोकशायेच्या देवळाक विंगड विंगड विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करता पूण आज मकर संक्रांती आसा. तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला ह्या विचारांनी आमी बरे भशेन सगळ्यांनी हांव चलोया. हांव दर एका सभासदाक विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यांक आनी आमच्या राज्यांतल्या लोकांक म्हजी उमेदीची परबी हो सण सगळ्यांक समृद्धी हाडूं मकर संक्रांतीची परबी. आनी एक विशेश हांव तुमकां मुद्दाम करून अनाउन्समेंट करता की क्वेश्चन अवराक खंयचीच गजाल आयकून घेवपाची ना. क्वेश्चन अवर सोंपले उपरांत कितें विचार आसल्यार मांडया आनी क्वेश्चन अवर आमी मॅक्झिमम क्वेश्चन कशें येतले आनी लोकांच्या हिताचे प्रश्न आमी कशे सोडयतले हो एक विचार आमी करुया. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 सब क्वेश्चन्स सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स विचारा कोणाचो क्वेश्चन तेजो आनी 15 मिनटां भितर एक क्वेश्चन आमी फिनिश करुया. क्वेश्चन नंबर 1. एकूच मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज आमकां कॉलिंग अटेन्शन तुम्ही मार्क केला मायकल लोबोचें ऑन द बर्च फायर इन्सिडंट आणि होच प्रश्न आता मुखेलमंत्र्यान पोस्टपोनमेंट मागला सो तो कॉलिंग अटेन्शन कसो येवंक शकता सेम क्वेश्चन तो. स्पीकर सर, आता ते ऍडमिट केला त्याचा सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहा म्हणून ते त्यांना डिस्कस नाही करूया. आय एग्री आमी कितें करता माननीय सदस्य आतां टायम वेस्ट करचो न्ही. जेन्ना तो बिझनेस येता त्या टायमार तेजें डिसिजन घेवया. आतां मिक्स करची न्ही आमी. जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बिझनेस येता तेन्ना आमी तेजें डिसिजन घेवया. माननीय सदस्य प्लीज बसा. क्वेश्चन नंबर 1. सर मकर संक्रांतीच्यो शुभेच्छा दिल्या न्ही सगळ्या मेंबरांक इल्ले तिळगूळ दी सगळ्यांक गोड गोड उलोवनी हाडपा लायता सगळ्यांक गोड उलोवनी हाडपा लायता. डायबिटीज प्रश्न क्रमांक 1. कृष्णा साळकर. कृष्ण साळकार. बने स्पीकर सर आन्सर इज एज पर सायक्लोस्टायल. स्पीकर सर म्हजो पयली क्वेश्चन आसा की आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक एक खबर आसा कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा कोण रस्ते फोडटा कित्याक फोडटा PWDक खबर आसा की ना आनी ताजें आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हें पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. स्पीकर सर रोड हे अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता जनरली भायर लोकांक कितें दिसता रोड म्हणजे बेवारशी रोडाक आवय बापूय ना कोणूय वचपाचो फोडपाचो कोण विचारपाक शकना अशें एक इम्प्रेशन जनरल जाल्लें आसा. हांव पयलींच क्लियर करता की हाजे मुखार हें इम्प्रेशन आमी दवरपाक दिवपाचें ना. एक गजाल खरी रोडा वेल्यान सगळे युटिलिटीज घालच्यो पडटा. वॉटर पायपलायन वचपाक जाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना. सिवरेज लायन घालची पडटा कारण प्रत्येकाक सिवरेजाचें कनेक्शन दिवचें पडटा. गव्हर्मेंट पॉलिसी आनी सिवरेज एक्ट सेज दॅट ईच अँड एवरी हाऊस shall be connected to the sewerage line. केबल्स घालतात ते मागीर BSNL जायत आनी कोण जायत वेगळे ऑप्टिकल फायबर केबल एसेन्शियल आयच्या हातूंत नाजाल्यार ते इंटरनेट ना आनी कितें ना हे प्रॉब्लेम जाता. चवथी अत्यंत महत्वाची गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबल घालचे पडटा.
कारण आज सगळ्याकडे अंडरग्राउंड केबलिंग चलता फॉल्ट येवपा जायना म्हणून लोकांक अनइंटरप्टेड सप्लाय दितलो जाल्यार अंडरग्राउंड केबल इज द ओनली सोल्युशन हे हांवूय जाणा. सो हाजे खातीर रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक फाटी फोडटा आनी फोडटा आसतना ते एक एक फाटी परमिशन घेना. सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 म्हयन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें आसें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी वील स्टार्ट हॉटमिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन धिस डेट. इफ our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible, categorical, samke. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुमी रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable jo company galta tance representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे युटिलिटीज येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपा जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रॅकलेस कोणी करपाक सोदता तें रॅकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आनी ते एक एकदां फोडटात म्हणून. नो प्रॉब्लेम, जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडले. पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया. पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो, पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना. सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपा दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपा दिवपाना हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें. म्हणजे इन फ्युचर दीस इज अ नेवर एंडींग प्रोसेस. आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळ्या कडेन हें जालां आनी तुमी आज बरयतात आनी तो रिप्लाय करना. तो रिप्लाय पसून करना, डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना. सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो, आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता. सो ताजेर कितें, हाका लायबिलिटी कोणाची, लायबल कोण हो, हाजेर तुमी खंयचो ऑफिसर तुमी लायबल धरतले, ताका मेटेक धरतले. कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमकां, सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो. सो ताजेर कितें उपाय? स्पीकर सर, लेटर जें आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां ताणें समज लेटर बरयलें ना, दॅट इंजिनियर वील बी टेकन टू टास्क. अकाउंटेबिलिटी वील बी फिक्स्ड ऑन दॅट इंजिनियर. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार दॅट इंजिनियर वील ऑल्सो बी फिक्स्ड, हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वील बी फिक्स्ड. आनी म्हणून वी हॅव कॉन्स्टिट्युटेड धीस कमिटी under the chairmanship of principal chief engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्याच्या की मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयला पळय, खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टोल्ड मी टू डू ऑन पायलट बेसिस a utility corridor and see what could be the cost. एक किलोमीटर रोड घेऊन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडॉर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें. रास्तो करा तो एक दोनापाल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे
सी नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडॉर आसता बिकॉज तांचो बिल्ट इन आसता युटिलिटी कॉरिडॉर कॉस्ट सायजेबल अमावंट म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमिटर बरो कॉरिडॉर करून तुमी पळया वॉट कूड बी द कॉस्ट अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा दोनापावल विड्थ वॉज देर सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना कितलीं वर्सां जालीं बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर एवरीथींग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर अँड दॅट इज द ओनली सोल्युशन इन द लॉंग रन बट ते एक्सपेन्सिव आसता खूब कॉरिडॉर इज व्हेरी एक्सपेन्सिव इज नॉट दॅट अशेंच केलें आनी जाता अशें ना that also we are exploring that idea. स्पीकर सर म्हजो आता उत्तर दिला ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता आय एग्री डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन आनी सोल्युशन ना कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जालें ह्या आमच्या हातून कमी जातलें अशें कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो तो 3 वर्सांनी फोडूं नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट हो प्रायोरिटी स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आज गोंयभर तुमी पळोवपाक गेले आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते माननीय फोडटात सदस्य प्रश्न विचारा सो स्पश्ट विचारता हो गव्हर्मेंटाचो तितलोच तुमी रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुमी केलो आनी तो इमिडिएटली फोडलो तो कॉन्ट्रॅक्टर येता तो DLP पिरियडाक ताका लागना तो म्हणटा तुमी रस्तो फोडलो सो तो आनी खर्च न्ही सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक्ट फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें म्हजो सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्रां वेव्हार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय कशा भशेन करा म्हणून म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें स्पीकर सर युटिलिटी कॉरिडॉराचेर I have told him that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय specifications आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. Second ता जो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर शहरांनी कितें जाता 4-5 बिल्डिंगी आसता सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा नाल्यार उदक ना तांकां सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेर करप मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची दे वील टेक ए डिसिजन दॅट इज द ओनली वे सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आनी सजेशन की गव्हर्मेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी काडची लायबिलिटीज फिक्स करच्यो कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हें आमी मानूंक शकना ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक Because sir, I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्मेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेंय म्हणटले आय हॅव रिफ्रेंड मायसेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसतले आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो सो आय हॅव सेड दॅट वी वील ट्राय टू रेक्टिफाय ऑल द थिंग्स ताणें म्हणटा त्या भशेन द coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. अशें म्हाका दिसता. This should resolve the issue. माननीय सदस्य विजय सरदेसाय. मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला ते रिप्लायान तांणी एक दाखयला की दे आर डिपेंडिंग अपॉन वन सर्क्युलराची डेट दिल्यात 2024. स्पीकर सर बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई
हांगा एक सिंगल विंडो GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन सिस्टम म्हळ्यार कितें उदक सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी गॅस टेलिकॉम गॅस आज म्हजे मतदारसंघात रोड कटिंग करता अडानी गॅस घालपाक अडानी म्हणल्यार तुमकां भंय दिसतलो पयलोच हे जे कमिटीन तुवें नांव घेतलां तातूंत टेलिकॉम ना आनी गॅस ना ताणी म्हणल्यार चीफ इंजिनियर रोड्स चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर कितें तें पूण अडानी ना टेलिकॉम ना गॅस ना हे आज मेन म्हजे मतदारसंघात विच इज 100% इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड 100% सिवरेज कंप्लीट roads are being cut by Adani. No problem. We also need piped gas. Second, the Honorable Minister has made a reference की केन्ना आमदार मागतात रस्ते काप म्हणून. ताणीच ताजे पयलीं म्हणलां की गरज पडटा आनी मागचें पडटा. आमी लेट इज नॉट गो इन टू तू मेळमेळ पूण एक हांव सांगूंक सोदतां तें अशें गोंय आज एक सर्क्युलराचेर डिपेंडंट आहा. सर्क्युलराचेर हें उत्तर सांगता. विदाउट स्टॅट्युटरी बॅकिंग, विदाउट अ कॉमन युटिलिटी मॅप, without financial deterrence, without utility corridors, मागीर हो रस्तो पडतो कित्याक खणचे ना कित्याक पब्लीक मनी वेस्ट जावचो ना आनी कित्याक नागरिकांक त्रास जायत रावचो ना हें उत्तर आमकां मेळना. म्हणून हांव मागतां एक स्पेसिफीक क्वेश्चन वॉट इज द टायमलायन बाय वीच यू वील गो फॉर अ सिंगल विंडो रोड कटिंग परमिशन सिस्टम, अ GIS बेस्ड युटिलिटी मॅपिंग and one road one dig policy, mandatory utility corridors. आता utility corridor तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आल्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघात केल्लो आहा which is a utility corridor existing 1.8 kilometers length stretch of road केल्लो आहा. Speaker sir, so the point is म्हजो specific question आहा what is the timeline for these reforms? Or are you going to depend on the circular only, where you don't have statutory backing and you don't have financial deterrence? ना जाल्यार आनी तुवें टेलिकॉम आनी गॅसाक भितर घेवंक ना तुज्या कमिटीन. Speaker sir, I have replied in brief. हांवें सांगलां सगळे युटिलिटीच्यो ज्यो डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल अडानी doesn't fall into that category. Original contractor is GAIL, Gas Authority of India Limited. We will even ask Gas Authority of India Limited. They have a project engineer here who will attend. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या मिटिंगेक ही कमिटी केल्या तुमी जर कॉन्ट्रॅक्टर्स वी विल नॉट कॉल, वी विल नॉट कॉल BSNL कॉन्ट्रॅक्टर, वी विल कॉल द मेन पर्सन प्रोजेक्ट इंजिनियर ऑफ द BSNL. So he should be rest assured that this will take care of whoever are digging for laying gas. पयलीं लिस्टान तें नांव घेवंक ना आम्ही हांचे घेवं ना सेंट्रल एजन्सीचे आम्ही घेवं ना बिकॉज वी सेड ऑल युटिलिटी एजन्सीज. सो दे while issuing an order the principal chief engineer will seek all the names details who are involved in this. Now आता BharatNet is likely to come to Goa, so it's a central government project. टेलिकॉम So like this there are many things who are coming. प्रत्येक जण येतो तो रस्तो एक करपाक कितें सोदता. आहा बेसिक तूं एक आतां कमिटी करूंक सोदता एक्झिस्टींग सिस्टम्स जंय आहा जंय हांवें स्पेसिफीक सांगलां बेंगलोर हैदराबाद दिल्ली चेन्नय हांगा कितें आहा GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन म्हळ्यार तातूंत मनशाचें इंटरफियरन्स आनी कमिटी मेळपाची गरज ना. तें तूं मॅपार पळयता ऑन द कंप्युटर आनी यू गिव द परमिशन. कित्या खातीर GIS मॅपिंग केल्लें आहा तें करचेंच पडटलें गोंयांत. स्पिकर सर ना जाल्यार इंदोरचे भशेन जातलें सिवरेज आनी उदक मिक्स जातलें एक दीस आनी सिवरेज म्हणून उदक म्हणून सिवरेज पितले आमी आनी लोक मरतले. हे जावंक शकता. हे जावचें न्ही म्हणून हांवें GIS बेस्ड मॅपिंग मागता. तें तुमी करपाक तयारी आसा आनी आसा जाल्यार केन्ना मेरेन जातली हो म्हजो प्रश्न. मागीर कोणीचें जालां हें. GIS is already in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as the single nodal agency. स्पीकर सर जे बाब मंत्री उलयता हांवें मुगे बटन मारला पयला ना, रॉंग बटन चोयता नात तें वयर मुगेला तुगे स्क्रिनीचेर येना तो. स्पीकर सर आज जे बाब विजय बाबान सांगला आनी जे मंत्रीन आन्सर दिला बेसिकली देर इज नो जॉयंट प्लॅनिंग. यू अग्री देर इज नो कॉमन युटिलिटी मॅप, देर इज नो शेड्युलिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, there is no authority to stop this overlapping works. And every department is digging.
सगळ्या मंत्री आमदारांक त्रास जाता लोकांक मेन म्हणटे लोकांक त्रास जाता आनी आज बिकॉज देर इज ओनली अ सर्क्युलर देर आर नो गायडलायन्स I would, when the Prime Minister is talking about digital India, and today everything seems to be moving on this digital mode, artificial intelligence needs to be used. Anik, my supplementary point it is, whether you intend to mandate a digital technology driven project, and in that you need to track for all these governments, whether electricity, PWD, sewerage, gas, all the bodies, all the agencies. Anik, a suggestion is if you could create a single, you said that PWD will be the nodal agency, but a single integrated public dashboard. That public dashboard where every project must disclose the project title and scope, start date, completion date, percentage of their physical and financial progress. And delay what is the reason for it? Aj Makadista and also the executing agency and the name of the contractor. There is no coordination, and if you get the nodal agency, please ask them that they get into this digital mode so that this public dashboard is available. Aaj ki zyada, by the time you in your reply, you have given that 5-6 agencies are made party to that decision. But by the time those letters go from one place to another place, it takes a lot of time. So I think you need to use this digital artificial intelligence so that this creates जे पण loophole आहे हे बंद जावपाक जाय. This is a suggestion कित्याक आज जेन्ना सगळ्याक अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय power minister he's given it across all the constituencies, but finally reinstatement was not part of your contract. So PWD after doing it takes a lot of time. So you also get an alert what is priority, where digging is happening, that should be taken on priority. And that म्हाका दिसता तुवें आमकां हे आन्सर दिचें की you will come with this integrated system. माननीय सदस्य प्रश्न विचारा प्रश्न तोच, will you come with this nodal agency? He has said in 1 month. I have said first that GIS is in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as a single nodal agency. तो suggest करता पळय ते dashboard आणि all the works to be monitored. म्हणजे जे काम खंय दिलां आतां ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसलें काम दिलें ताजो कामाचो अमाउंट कितलो, डेट ऑफ कमेन्समेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, what is the progress of the work. So तो suggest करता. We will try to examine that ताजे request. No, that will make things easier for I you. said we'll examine. You get everything there. एकूच स्पीकर सर आनी मान्य मंत्री जेन्ना डिगिंग ऑफ रोड जाता आनी थोड्या जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड पडा स्टील गोज विदिन 3 years. नाव आज पटवी सांगला की नवी सुरवात करपा जाय. नवी सुरवात जेन्ना तूं कोता कित्याक तुवें जायत इंट्रस्ट केला दिल्लीच्यान यू वेंट यू ट्रायंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ फंड्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. बट हे जेन्ना आमी कोता currently the roads that are digging चालू आसा that needs priority. So survey all these first and give priority for that. This should not require MLA's priority. You should take it on priority. Speaker sir, we are trying to come out with a solution, another solution. At the defect liability period 3 वर्षाचो आसता. I am trying to see, we have already held discussion. Final discussion is going to take place very soon. In place of 3 years, we will say 5 years responsibility of the contractor. We built in that amount in the contract itself. So the contractor who does that work, he has to maintain the road for 5 years. No. Which is the agency? Is RITES the agency? No. No. Which I'm is not- the agency to look at the defect liability period? At the moment, right is the agency. So then, We have- last time, Honorable Chief Minister said RITES should be scrapped. No. They are compromised. Arey, we Last have called- assembly, you gave an listen- assurance. You listen to me. retender No. You listen to me. No. Chief Minister has made a categorical statement. Based on that, we have already floated the tender for identifying the agency. So RITES will be till sent that home. time. RITES will give an extension. Without agency, you can't keep anybody. No, correct. That is also. I was just bringing to your notice So- that RITES was said that they were compromised Once- with the contractor. Right. That is was the whole idea of getting a new agency. Once you get the tenders open that again, we will come to know who have quoted what. So RITES. We will not compromise with the quality. That is my clear-cut assurance. प्रश्न क्रमांक 2 प्रेमीन शेठ. स्पीकर सर, प्रश्न क्रमांक 2A. माननीय मंत्री.
Speaker sir, answer is as per e-copy furnished on the dashboard. Speaker sir, हो प्रश्न असलो proposals of Water Resources Department in Mayam constituency in the last 5 years from 2021 till date. आणि जे आन्सर अध्यक्षरान दिल्ले आहा त्या वयरसून Speaker sir, I appreciate the work done by WRD department and I thank Honorable WRD Minister and all the staff for completing 65 different small and big projects in Mayam constituency. माझा दुसरा प्रश्न असलो स्पीकर सर की आताचे जे प्रोजेक्ट्स आसा त्याचा स्टेटस नाव नेम वायज स्टेटस आणि रिजन फॉर पेंडन्सी हितून स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघ जो आसा तो वाळवंटी रिवर आनी दिवचलची न्हंय हे दोनूय न्हंय आमकां लागता भितर वाळवंटी जी न्हंय येता ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी पर्ये सांखळे आनी मय मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता आनी ह्या न्हंयेक पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता गेल्या वर्सा सुद्दां आमी पळयलां हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्दां इफेक्ट जाल्लो तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिवरीक मेळटा पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टींग गेली 7 ते 8 वर्सां त्यापेक्षा मायजूच म्हटल्यार जाता ह्या वर्सा डिसिल्टींग करूंक ना किंवा ज्यो बँक ऑफ रिवर ज्यो आसा त्यो इतले खोलावल्ले आसा लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जे आसा ते नश्ट जाता पूण आमी एक प्रपोजल मांडलेलो स्पीकर सर आनी हे प्रपोजल आहले डिसिल्टींग ऑफ बोथ द रिवर्स वाळवंटी रिवर आनी बिचोलीम रिवर जे डिसिल्टींग करप जेणे करून उदकाचो सांठो आसा तो वेवस्थीत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी थारोवंक शकता भितर आनी दुसरें आसलें तें एक construction of flood protection wall along the Walwanti river at Bandarwada, Vithlapur, हे कारापूर पंचायत क्षेत्रांत आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी अन्य जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे दोन मेन प्रोजेक्ट आनी बाकी 24 प्रोजेक्टांचे म्हाका लिस्ट दिल्ले आहा ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर उरलेले आसा हेजे कारणां दिवची स्पीकर सर की कित्याक हे पेंडन्सी आसा काही प्रोजेक्ट आहा ते एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरलेले आसा काही प्रोजेक्ट आहा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाल्लेले आसा काही जावपाचे आहा तर स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता स्वाती महाशय मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद्र शेठ हांची आणि आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट मागिल्ली आसा संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां अशीं जवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स आतां कंप्लीट जाल्ले आसात जी बॅलन्स 20% वर्क जी आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली आतां तुमी आत्ता जो विशय उलयला वाळवंटी रिवर ताजें डिसिल्टींग करपा संबंदी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजें डिसिल्टींग करपा संबंदी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंदी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्लें आसा ताजें उद्घाटन करपा संबंधी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM हेय येवपा आसा जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले त्या वेळार हांव वाळवंटीचें आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता आमचे इंजिनियर धाडून आनी मुखार मागीर जेन्ना हांव येतलो 10 फेब्रुवारी म्हटल्यार तेन्ना हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टींग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता स्पीकर सर
हांव मान्य मंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदतां की जेच्यांनी पूर्ण लक्ष आमच्या मय मतदारसंघाचेर दिल्लें आसा आनी स्पेशली जे वाळवंटी आनी दिवचलची न्हंय आसा हेजें काम करपाक लागून जेच्यांनी जो फुडाकार घेतलेलो आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतां. तशेंच जो फाटो तिळारेचो कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात पावल्लो आसा आनी नार्वे हांगासर हेजे पंप हाऊस आसा हेजे इनॉग्रेशनाक ते येतले. आमी सगळे जाण वेलकम करता तांकां आनी सांगपाक सोदता की जो तिराळेचो फाटो म्हणजे जो कॅनल येयल्लो आसा आनी अप टू द पंप हाऊस हे उदक कलेक्ट जाता आनी तेच्या फुडलो जो भाग आसा तो कॅनल जो आसा तेजे थोडेशें काम हे पेंडींग आहा अजून जे लिकेजीस जे आसा हे लिकेजीस जर अरेस्ट केले जाल्यार आमकां तो कॅनल बेगींतल्या बेगीन चालू करून आमच्या फार्मरांक हें उदक दिवपाक लागून हेल्प जातलें. तर तेजे सुद्दां कामाचे इमिजिएटली स्टार्ट करपाक लागून आमकां तेच्यांनी फुडाकार घेवचो अशें बी हांव सांगतां. स्पिकर सर, मय मतदारसंघ 83 स्क्वेअर किलोमिटर्स अशी एरिया आसा. जास्तीत जास्त स्कोप आहा आमकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक लागून आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमच्या मतदारसंघात खुबशे फावटी विजीट दिल्ले आसा. नार्वे जो भाग आसा हो नार्वे जो भागांत शेती करपाक लागून खूब वाव आसा हे तेंच्यांनी जाणून घेतलेलें आसा आनी अनेक प्रोजेक्ट आमचे जे पायपलायनी आसा ह्या पायपलायनीन अशे प्रकल्प आसा की जे एखादो वॉटर सोर्स आसा सागर तळये सारको जो नार्वे आमच्या हांगासर सोर्स आसा त्या उदकाच्या पासून आमकां जास्तीत जास्त शेती पिकोवपाक प्राधान्य आसा हे तेंच्यांनी पळयल्लें आहा. तेन्ना हे जे प्रोजेक्ट आमचे पायपलायनीन आसा जे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक थारलेले आसा हेका हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन बी मागतां की हे प्रकल्प आहा ते चालीक लावपाक लागून एक्सपेंडिचर सँक्शन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवचें आनी मयान जे शेत भात शेती आनी दुसरे घळसाणे कांदे मिरसांगो हे पिकोवपाक लागून जे शेतकाराक एक वाव आसा हे हेल्प आमकां तुमी दिवचे आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम म्हणजे ह्यो फायली प्रोसीड करपाक लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवचें अशें मागता. थँक्यू. सुवाते मातशें WRD ह्या डिपार्टमेंटाचें आमच्या मराठींत किंवा कोंकणीन म्हणटात जलसिंचन हाजे मेन पयलीं टार्गेट जो आसा जर जाय जाल्यार तें जलसिंचन म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंदी बागायती उदक दिवपा संबंदी. आमी नंतर मागीर रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही त्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें ताका एडिशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण गोंया खातीर रॉ वॉटर जें जाय इरिगेशना खातीर पिवपा खातीर आनी इंडस्ट्री खातीर ही दिवपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती डिपार्टमेंटान वाडिल्ली आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें तुमचो मये गांव जो आसा पळय न्ही मतदारसंघ जशें म्हजें शेरडे गांव आसा तशें आनी बरींच गांवां तशीं एग्रीकल्चर बेज्ड आसात म्हणजे थंय जे लोक रावतात 5,000 किंवा 6,000 किंवा 7,000 8,000 कुटुंबां हातूंतली जवळ जवळ 30 ते 40% कुटुंबां जी आसात ही एग्रीकल्चर बेज्ड आसात आनी त्यामुळे तुमी तयारी करची की तुमच्या मये गांवांत वीच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेव्हेन्यू विलेज की कितले मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मुखार सरतले शेत रोवपा संबंदी. थंय खूब मोठ्या प्रमाणात उदक जें आसा पळय तें आमी दिवंक शकतले. उदाहरणार्थ तुमचें आतां हे जें आसा पळय न्ही खंय आमच्या नार्वे आनी पिळगांव ज्या जाग्यार आमी पंप हाऊस बांदिल्लो आसा ताका जवळ जवळ 40 कोटी आमी खर्च भायजर म्हटल्यार कोण जायता पयशे खर्च केल्ले आसात आनी ती स्कीम आमी आतां फेब्रुवारी चालू करूंक पळयतात. ताजे अंडर जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन ही मशागत करपाक जाता. काही भाग मशागत केल्ले लोकांनी पूण उरिल्लो भाग जो आसा पळय तातूंत मशागत करपाक जाय. अजुनूय समजा मशागत करपाक जमीन आसा जर जाय जाल्यार ती हाडपा संबंदी लोकांचे कॅम्प्स घेवपाचे मोटिवेशन करपाचे सगळी तयारी करात. गोव्हर्मेंटा कडल्यान शेतकऱ्या खातीर उदक दिवपा संबंधी पयशांची कमी ना हें हांव ठामपणान सांगूंक शकता. आनी त्यामुळे मये गांवांत जे कितें काम करपाक जाय शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी तें दिलें वतलें. इवन तुमचो मदीं कॅनल जो आसा पळय ताका सिपेज जाल्ल्या थोडीशी त्या सिपेज सुद्दां आमी उपाय करूंक पळयतात. ताका सबस्टिट्यूट पायपलायन घालपाक पळयतात जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही तें रेग्युलरली मुखार सप्लाय जावंक शकतलें. प्रश्न क्रमांक 4 बाब कार्लोस फेरेरा, अल्टोन डी कोस्ता, विरिजपूर कॉलोनी, रियालेमो.
Honorable Speaker, I would like to take question 4A. Mullah, please. स्पीकर सर आन्सर एज पर कम्प्युटर शीट स्पीकर सर ताच्या पयलीं हांव फक्त एकूच लक्षांत हाडून दिता म्हणजे सेक्रेटरींचे बी तुमी हो जो प्रश्न म्हाका विचारला पळय न्ही इट कन्सिस्टींग ऑफ द 5 डिफरंट सब्जेक्ट एक तुमी स्टुडंट फ्रॉम द बिट्स पिलांनी हो विशय घातलो भितर सेकंड इज एन रोड एक्सिडंट रिपोर्टेड फॉर द लास्ट 5 years दुसरो सब्जेक्ट तिसरो द मंथ वायज डिटेल्स ऑफ द नार्कोटीक ड्रग्स crime ते. एक मिनिट main Let subject me- crime. let me complete. चौथो subject, it is number of the dacoities reported in the last 1 year. चौथो subject. पाचवो, whether the gambling like मटका online gambling is going on. पाचवो subject. म्हणजे म्हाका कळना की ह्याच आता म्हाजो अभ्यास करून येवपाचोच गरज ना दिस मच बल्की क्वेश्चन्स एक किंवा दोन subject. This is all relating to crimes and your home department. Nothing in there. It is same subject. Crime It in is Goa. not the same subject. It is not the same subject. Look You at the can ask the subject. different Crime- question with the crimes different in Goa. subject. Start कोणती भाषेन? हय बट हांव 5 सब्जेक्ट at a time विचारले म्हणून सांगता हांव स्टडी करून आयला सोड Crime. हय Honorable, I understand your predicament. Ah. But anyway, you're the chief minister, you're the representative of the ऑफकोर्स entire बट cabinet. आन्सर दिता आसतना हांव म्हजी बल्की इट इज All right. गोड गोड बोला मातशें गोड गोड बोला. This is not adversarial, but this is what we want, an improvement in the system. Honorable Speaker, the first question relates to students from BITS Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment, he was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se, because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. The government of India has come out with a national mental health policy. This will avoid committing suicides. This is in colleges, institutions, schools, everywhere they have said this. And you are aware, unless we have what is known as a counselor in the schools. And unless we have this kind of a mental issues being attended, I think that the suicide cases will rise and we will lose children, especially when they are at distant places away from the family. The drug cases which are on the rise in the educational institutions also need to be tackled. So my question is, I'm just giving these copies of this National Mental Health Policy of India. So first question which I have is, your implementation of this National Health Policy of India, who are the institutions? Because they refer to many places, workplaces and all, but I'm relating here to the institutions because these are the children of the future of our nation. And unless we take care of that, how are we going to attend? And second, about the drug menace which has been now invading educational institutions, that is how the government is going to be tackling. स्पीकर सर पहिली गजाल जी आसा पळय न्ही आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी कावन्सिलर अपॉयंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉयंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस the BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions, henceforth, अशा पद्धतीचे cases जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे counselors ते appoint करा. Regarding this mental health policy, our GED, means Goa Education Council जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आणि कावन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द कावन्सिलींग करपाक स्पीकर सर आमी कावन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेयत जाल्यार अशा